मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिंडी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या रूपी मुळशा तुवे सांगा तुझो उपचार सदान दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिंडी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हुडा साकरात पुनम सौम्या तुवे श्री सांका देश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिंडी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आमचे समोर असच्या सोम्याक आम समान आमी बघोवया त्रिएक देवाचे प्रतिरूप ह्या घडये आमचे समोर आसा ह्या विशेष दिसा ह्या घडये तसो सोम्या सांगाता रावोंक तसो सोम्या सांगाता उलोवंक आमचे कश्ट आमचे दूख बेजाराय ताचे सांगाता वांटून घेवंक तो दिता तो मोग बोगसाने दयाळाय शांत समाधान आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक ह्या घडये ह्या आराधनांत आमी पात्र घेवन आसा आमचे समोर आसच्या तसो सोम्यातय
आमचे दिश्ट आमी कोसोवया आमचे हात उबारया आनी सांगया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू पुगळाप तुका सोमया जेजू पुगळाप तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ए देवा बापा तो सर्गींचा सरपोडून तुका नामान करता ए देवा बापा तो सर्गींचा सरपोडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तो सर्गींचा सरपोडून तुका नमन करता येशू ख्रिस्ता तू सर्गींचा सरपोडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता हे पवित्रज्ञा तू सर्गींचा सरपोडून तुका नमन करता ये पवित्रज्ञा तो सर्गींचा सरपोडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 आमची जबाब सावंदी आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू तू जेजू देवाच्या पुता आराधन तुका सोमया जेजू देवाच्या पवित्र जना आराधन तुका सोमया जेजू देवाच्या सेवका आराधन तुका सोमया जेजू बसलेल्या सोडवंदरा आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या ख्रिस्त आणि मेस्त्री आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या सोम्या आणि धनिया आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या दैविक वैजा आराधन तुका सोमया जेजू शांतीच्या कुवरा आराधन तुका सोमया जेजू सर्व देण्यांच्या दातारा आराधन तुका सोमया जेजू मोगाळा आणि दयाळा आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या खऱ्या इष्टा आराधन तुका सोमया जेजू देवाच्या दैविक कुवरा आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या जीविताच्या वाट सत आणि जीविता आराधन तुका सोमया जेजू
आमच्या समोराच्या सोम्यातें आमची दिश्ट आमी कसयत आसतना विशेष करून आमच्या काळजांत आसा सोम्याची स्तुती आमी करया. कीर्तन 138 देवाक अर्गां आनी स्तुती दिवची ही उतरां कीर्तनकाराची. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सर पडटा. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार सक्टा प्रास वर्तें केलाय. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका साप दिली. म्हज्या आत्म्याक तुवें धैर्य दिलें. सर्वेस्परा सर आय तुजी स्तुती करूं कित्याक तुज्या तोंडांतली उतरां तांणी आयकल्यांत. वय सर्वेस्पर भोव व्हरतो तरी कालत्यांचेर तो नदर घालता आनी गर्व्यांक पयस करता. विघ्नांनी म्हाका वेडो गेल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मनांचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासनाक ताकता. ह्या कीर्तनकाराची उतरां स्तुती होगळापाची आनी त्या सुसोम्या मुखार त्रिएका देवा मुखार ह्या घडी आमी आसांव. ह्या रादानांत आमी पात्र घेवची सर्वां त्या सुसोम्याक आमच्या काळजांत हांव त्या देवाची त्रिएक देवाची स्तुती आमी गारया. ताका वंदून गावया गीत. कोंकणी भक्ती गितां बुकू पान संख्या 407 407. ही सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. ओढ कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदा हांव स्तुती तुजी. ओढ कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदा हांव स्तुती तुजी. हे सर्वेस्परा हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. मोग सोम्या तुसो मीत में नाचलो उतरण तुझा हां दादू सालो. मोग सोम्या तुसो मीत में नाचलो उतरण तुझा हां दादू सालो. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. हालेलुया 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 हालेलुया
सोम्यातय आमची दिस्ट आमी कंसोवया आनी ह्या घडये हो थोडो वेळ मौनपणी सोम्या सांगता करसूंचे प्रयत्न आनी विशेष करून आमच्या काळजांत तावन सोम्याक आमी अर्गां दिवचे प्रयत्न आमी करया. काळजांत तावन सोम्याक आमी सांगया, अर्गां तुका सोम्या, कित्याक एक अपुर्बाय असो संवसार तुवें आमकां दिलाय. ह्या संवसारांत आमकां मनीसांव तुवें रचलाय. विशेष करून तुज्या सारक्याची सुरपायेची जावन आमा सोमेस्तांक तुवें रचलाय. तुजो सुस्वास आमच्या भितर तुवें घालाय आनी सांगत आस आमकां तुजी जावन तुवें रचलें सोम्या. ह्या संवसारांत विशेष करून ही बरी प्रकृती तुवें आमकां दिल्याय. उजवाड, रात, दीस, हें नितळ वारें, उदक सगळें धर्मार्थ तुवें आमकां दिल्लें जावन आसा. आनी ताच्या की भायर सोम्या ह्या संवसारांत तुवें आमकां रचलाय. मात न्हय, आमकां एक सुरू तुवें सांडूनाय बागार. तुज्या संस्कारा मरिफात सदांच तूं आमची जतन घेताय. पवित्र स्नानान आमा सोमेस्तांक तुवें तुजी करून घेतलें सोम्या. येवकरिस्ता मुखांतर सदांच तूं आमचें पोशण करताय. आमकां बोगसून परत परत आमी तुजे तावन पयस गेल्ल्या वेळार पाटी तुज्या गोपांत तूं हाडताय. तुजो मोग, तुजी दयाळाय, तुजी काकूळट आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत व्यक्त करताय सोम्या. तुका आमी अर्गां दितांव. ह्या संवसारी जिवितांत आमकां जायते बऱ्या संगतीन तुवें आमकां भरलाय. आमचो कुटुंब, आमची मोग करची मनशां, आमची भाव भयणी, आमचे शेजामार, आमचो वाडो, आमची फिरगस, हे सगळें आमकां दिवन एकामेकाच्या बऱ्या संबंदांत जियोंक सोम्या तूं आमकां सदांच प्रेरण दिताय, कृपा दिताय. तुका साव अर्गां. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना न्ही केवल वस्तू केंद्रीत बगार सर्गार तुजे सांगाता रावूंक आमकां आसा. सासणीक जिविती आमकां राखून आसा म्हणलें सत. परत परत तुज्या उतरान तूं आमच्या मोतीक घालताय. आनी हे दिशेन आमी सदांच आमच्या जिवितांत पवित्रपणाच्या वाटेन सोमकोंक, संस्कारा मुखांतर सदांच तुजी कृपा देणी घेवंक आमकां तूं आशिर्वादांनी भरताय. सोम्या तुका साव अर्गां. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजो मोग विविध रितीनी तुवें आमकां थंय व्यक्त केलाय. आमी निराश जातना, आमी पडटना, आमी भियेतना, आमी रडतना सोम्या तूं आमचे सांगता आसलोय. विविध मनशां मुखांत तुजी बुजवणेची उतरां, बरवशाची उतरां, मोगाची उतरां तुवें आमचे वयर घाली. आमी नव्या बरवशान भरल्याव, तुज्या मोगान, तुज्या आशिर्वादान आमी भरल्याव. सोम्या तुका जावं अर्गां. सदांच आमचे मागणे आमी तुका भेटयलां. दिंब्यांनी पडोवन बोवाडटना आनी कालतेपणान विविध गरजो, विविध तेसांवां, इरादे आमी तुजे मुखार दवरल्यो. आनी जायत्या बऱ्या संगतींनी तुवें आमकां भरून आमच्या गरजांक तुवें स्पंदन केलां. सोम्या तुका जावं अर्गां, स्तुती सदां सर्वदा. ह्या संवसारांत आमकां विविध बेस वा संस्कार तुवें दिलाय. जावंक पुरो ते धार्मीक वा लग्ना जिवीत आसो. आनी ह्या दोनी बेसांत आमी कितें जावंक आसा वा आमी कितें आमची जबाबदारी पाळूंक आसा हें सगळें पाळोवंक सदांच तुवें आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर सोम्या आमी तुजो उपकार बावडटाव. सोम्या आमी तुका आराधन करता, तुका अर्गां दिता. कित्याक आमच्या कश्टांच्या वेळार तुवें आमचे सांगता रावन आमकां आदार दिलाय. विविध रितीच्या आखांत वेळार, विविध रितीच्या टेन्शना वेळार, आमी विविध रितीच्या कश्टांक बली जाता आसतना, आमच्या खांदा वयर बरादीक वजें कुरीस आमचे जडायचे जातना सोम्या आमी तुजे लागीं आयिल्ल्या तूं आमकां आयकलोय आनी आमचें वजें तुवें हाळू केलें. आमची दुकां तुवें पुसलीं, आमची मागणी तुवें आयकली. सोम्या आमी तुका अर्गां दिता, आराधन करता. सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. कित्याक पवित्र पुस्तका मुखांतर परत परत आमकां जायत्या रितीच्या शिकवणेन तुवें आमकां भरल्याय. पवित्र पुस्तका मुखांतर ह्या संवसारांत आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय म्हणलें परत परत तूं आमकां आमच्या मोतीक सांगताय, जानवायेन दिताय, उतरांनी आमकां तूं जागयताय. सोम्या ह्या सर्व बरेपणा खातीर, आशिर्वादा खातीर आमी तुका अर्गां दिता.
ह्या आराधनांत पात्र घेवनच्या आमी सर्व सोम्या आमच्या काळजांत तुका अर्गां दिवच्याक मुखार सरता. उबी रावया आनी अर्गाचें गीत मान संको 89 89. दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. अर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. अर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. अर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या. उसायतां देव आमचे मागणे आयकता. उसायतां देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुया. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुया. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना. विस्तार परचेक ताचे केदी सांडिना. विस्तार परचेक ताचे केदी सांडिना. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुया. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुया. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता. तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता. आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा. आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुया. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुया. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. महिमेकताचे आमी गितां गाव्या. सर्व आमी बसया. सोम्याक आमी आराधन केलें. ताची स्तुती आमी गायली. ताणें केल्लें बरेंपण आमी उगडासा काडन ताका आमी अर्गां दिवचें प्रयत्न केलें. आनी ह्या घडये हो थोडो वेळ सोम्या तुजेर आमचो बरवसो आसा.
आनी ह्या बरो शांत जियोंक सोमी आमकां सदांच आपोवणें दिता. ह्या संवसारी जिवितांत निरासपण म्हणलें स्वाभावीक. कित्याक ह्या संवसारांत आमचेच म्हणलें योजन करून आमी आसाव, आमचेच म्हणलें कार्यावळ आमी करता, पूण सबार पोटी आमी चिंतिल्लें बरीं जायना. आमी आशिल्लें बरीं खंयचेय संगती पंथाक पावनात. आमी देखिल्लीं स्वप्नां खंयचीच सत जायनात. आमी हाती घेतिल्लें खंयचेय काम पंथाक पावना. आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत निराशी जावचें, भरोसो सांडचें, सोम्याचेर दुबावचें स्वाभावीक जावन आसा. आनी आमच्या अस्कतकायेंत सबार पोटी असली बोगणां आमच्या जिवितांत आयल्यान सांग पुरो. आनी ह्या घडये हो थोडो वेळ असल्या एका जिवितांत आमी आसल्या तवळ सोम्यातय आमचो बरवसो दवरूंक आमकां आपोवणें लाभता. निराश जाल्ले शीस जिवांत जेजूक देखतना कशें नव्या बरवशान भरलेगी ह्या घडये तसो जिवान जेजू ह्या येवकरिस्त रुपी आमचे समोर आसा. आनी आमी ताका पळयोवन आसा, तो आमकां पळयोवन आसा. आनी त्याच सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी उबारता आसतना आमच्या काळजांत हांव सोम्या लागीं सांगया, आमची जबाब जावन दी, सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. म्हज्या जिणयेच्या हर एका मेटांनी सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. विविध रितीच्या मानस्तापाक हांव कारण जाताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. विविध रितीचे असमाधान म्हज्या जिवितांत हांव अनुभव करताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. विविध रितीच्या कश्टांक हांव बली जाताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. विविध रित्या कश्टा वेळार बावार्थांत शेळेपण उदेताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. नाना रितीचे नश्ट म्हज्या जिवितांत हांव भोगताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. पेल्याक दुर्सोंक कारण हांव जाताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. म्हाका नेगार केल्ल्यांक बोगसूंक कश्ट लागताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. हेरातावन विविध रितीच्यो दोशी म्हाका मेळटाना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. ताळणी तेंते सवा म्हाका रेवड घालताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. विविध रितीच्या बेजारायेंत म्हजें जिवीत हांव जियेत आसतना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. म्हज्या मोतींत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या बवार्थांत सूख समजणी येताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. ही जिणीस म्हाका नाका म्हणले चिंताप म्हज्या मोतीक येता आसतना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. एकसुरपणांत हांव कश्टातना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. पातकाच्या जडायेन हांव बसताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. नवें जिवीत जियोंक म्हाका कश्ट लागताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता. वय मोगाच्यानो, सोम्यातय आमचे बरवसो आमी दवरूंक जाय. कित्याक आमी जावन आसाव ताची भुरगीं. सोम्या हांव जावन आसा तुजें बाळ. सदांच म्हजे सांगाता राव. नव्या जिवान, नव्या बरवशान, नव्या आत्म्यान म्हाका तूं भर म्हण सोम्या ह्या घडये तुजे लागीं हांव मागतां. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. सांगता म्हणे तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर दीस रे घडी गुण करची सकत भोगता. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर दीस रे घडी गुण करची सकत भोगता. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. वाडदाखय तूं वाडदाखय सोम्या. वाडदाखय तूं वाडदाखय सोम्या. वाडदाखय तूं वाडदाखय सोम्या.
वाढता कै तू वाढता कै सोम्या हरे दिस रे घडी तू मोजे संगी रावण वाढता कै सोम्या हरे दिस रे घडी तू मोजे संगी रावण वाढता कै सोम्या रागमाका सोम्या रागमाका सोम्या रागमाका सोम्या रागमाका सोम्या हरे दिस रे घडी तो मोजे संगी रावण रागमाका सोम्या हरे दिस रे घडी तो मोजे संगी रावण रागमाका सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हरे दिस रे घडी गुण करची सगळे बघता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या सोम्या मुखार आमी आसची ह्या घडये आमी उबी रावया आनी देवाची उतर आयकोवच्याक आमकां समी आयती करया देवाचें उतर आमच्या जिविताक वाट देवाचें उतर काळोखाच्या वाटेर उसवाड देवाचें उतर दिता आमकां जिवीत आनी त्याच देवाच्या उतराचेर जेन्ना आमचें जिवीत आमी रोंबयता सोम्याच्या मेटांनी आमी चलता पवित्रपण आमी आपणायता सासणीक जिवीत जोडूंक आमकां आदार फावो जाता आनी ह्या घडये तेच देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक मुखार सरता आसतना तेच पवित्रात्म्याची मजत आमचे मदें आमी मागून घेवया हे देवाचें उतर वांडच्याक आयते जाल्ल्या भावाक आनी सांगातास आयकोवच्या समेस्तांक तसो पवित्रात्मो ताच्या कृपेन देण्यांनी बरोवन दी ताचे सुबाम आशिर्वादांनी बरोवन दी आमच्या मतीक उसवाड दिवन दी म्हणून ह्या घडये तुस पवित्रात्म्याक आमचे मदें येवकार आमी मागया पान संको 99 सर्गीता देव ए दैविकज्ञा आमकां पवित्र सर्गीता देव ए दैविकज्ञा आमकां पवित्र संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तो सरे सर्गी बंद्राक आमी पावास संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तो सरे सर्गी बंद्राक आमी पावास सर्गींत देव ए दैविकज्ञा आमकां नितळ कर सर्गींत देव ए दैविकज्ञा आमकां
आमकां कुरपेन भर सर्गीतां देव हे दैवीक कृत्यां आमकां कुरपेन भर. सा मते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 11वो अध्याय 28वें वाक्य तावन 31वें वाक्य. ये या मुजे सरशेन सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशीव दितलो. मुजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी मुझे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें, कित्याक मुझें जू वावोंक सुलाभ, मुझें वजें हळू. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आचरण करना आसा. जेजूची कूड आनी रगत हवान तूं हर एका आयतारा सेवता. आनी अशें सेवूंक हेच्या पयलें आमी म्हणटा एकामेका क्रिस्ताची शांती तुमी एकामेका दिया म्हणटा आसतना एकामेका आमी शांती तुका पीस बी विथ यू म्हणटा आमी. तरी पूण आमच्या जिवनांत शांती ना. आज संवसारांत आख्या संवसारांत मनशा कुळाक चड थान येता आनी बुकेता वयल्यार शांती खातीर थान येता आनी तो बुकेता. जेजून आपली कूड आनी रगत दिल्ली म्हाका आनी तुका शांतीन जियोवच्या पासत. तर आयच्या दिसा हांव तूं नियाळ करता समाधानाचें जीवन जियोवंक कितें करीसय. पीसफूल लायफ लीड करीत जाल्यार हांवें तुवें कितें करीसय. मोठ्यान सांगचें तर 5 संगती हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयल्यान पयलें आमी प्रोवायडींग स्पेस म्हणजे आमचो एक जागो या अंतर आमी दवरूंक जाय. दुसरें आमचो जागो या अंतर दवरूंक अंतर घट दवरूंक आसच्यो अडकळी या खंयच्यो संगती त्यो आमचे तावन सोरून वेतात या सोरून व्हरतात तो अंतर म्हणल्या विशयंत हांवें तुवें नियाळ करीसय. तिसरें हांवें तें उडास दवरीसय. हांव तूं मनीस मिशन न्हय. वी आर ह्युमन बीइंग एंड नॉट ह्युमन डुईंग म्हणलें. चवथें हांवें तुवें उडास दवरीचें मोगाचें न्हू. यशस्वी या सक्सेस म्हणलें ताजो खरो अर्थ कितें म्हणल्या विशयंत हांवें तुवें नियाळ करीसय. पंचवें जावन आसा जेजू थंय थीर रावचें ताजें थंय येवचें कशें म्हणल्या विशयंत. ह्या 5 संगतींत आटापून आसा मुजें आनी तुजें समाधानाचें जिवीत. पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू आमी नियाळ करता वता आमच्या जिवनांत थोडें अंतर स्पेस म्हणटा आमी ह्या जागो म्हणटा. आतां हांगा थावन ह्या मोदें आमी इल्लो जागो दवरता. ह्या आमी जाणां आमी माड लायतना एका माडांत आनी एका माडाक आमी जागो दवरता अंतर दवरता. नाजाल्यार तीं झाडां वाडनात ताका जाय तितलो जागो मेळना देखून माड लायतना आमी अंतर दवरता. तेच प्रमाणें रस्त्यार करता आसतना रोड मार्जीन म्हूण दवरता. नाजाल्यार पांय वाटेन येतल्याक ताका लागता व्हेकल्स येवंक लागता एक्सिडेंट जाता तो मनीस मरता. स्वामीची सोयी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक म्हत्वाचे विशय सांगता. आनी तें जावन आसा उतार ओंप्याच्या ओपारचो अर्थ सांगता आसतना थंयसर आमी पळयता मातेवाच्या 13व्या अध्यायांत 22वें वाक्य अशें म्हणटा.
जो कोण उतार ऐकता पूण ह्या संवसाराच्या राठावळींनी आनी धनाच्या बुलीन ते चिरडिता आनी फळावीण करता त्यो कांट्या झडकोटा मध्ये पडलेल्या बियावरी. हांगासर पळया मुखाच्यान 4 सुवातांनी पडल्या बियाच्या विशयी जिसो म्हणटा आसतना पयले देखीन मेरेर पडटा, ताका फळां ते आयिल्ल्या कोडले देंवसार येता, हे सुकणें व्हरता. दुसरें कडपी सुवातेर पडटा, ताका फळां येनात आनी त्या देखून ते मरता. पूण तिसऱ्या आनी चवथ्याक अंतर भोव विरळ अंतर मोगाच्यान. तिसऱ्या ह्या संगतीत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर त्या बी ताका पाळी रोमता, जडय जाता, पूण फळ दिना. कित्याक म्हळ्यार थंयसर अंतर स्पेस नातिल्ल्या वरवीं कांट्या झाडां झडकोडां ती चिरडितात. चवथ्यांत ती फळ दितात. कित्याक म्हळ्यार चवथ्या वर्गांत कांट्या झाडां पयस आसात आनी त्या देखून ते फळ दितात. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत समाधानाचें जिवन जिवंक, फळां दिवंक हांवें आनी तुवें कितें करी जाय म्हणलें विचार. कशें बी स्वामी जेजो आपलें उतार जावन आसा एक बी म्हणून उदाहरण दिता. आनी आयच्या वचपांत स्वामी जेजो म्हणटा हांव म्हजें जून तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका. जेजू लागीं शिकचें म्हळ्यार जेजूचें उतार जर तर आमी आयकलें जाल्यार तें बी वाडलें जाल्यार समाधान मेळटा. आतां समाधान तें वाडोवंक अवकाश दी जाय. आतां खंयच पुरा हो अवकाश मेळना. जेजूचें उतार बी म्हज्या जिवितांत हांव एक माती आसल्या बरी, तूं एक माती आसल्या बरी. ह्या मातयेंत तें उतार पडटा, जेजूचें उतार पडटा, पूण तें ह्या मातयेंत फळ दिवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार तें जड जाता तरी विविध तराचे अडखळी म्हज्या आनी तुज्या बोवारें आशिल्ल्यान म्हाका तुका समाधान ना. जावंक पुरो मोगाच्यान आमच्या जिवितांत साबार संगती हांव आनी तूं बिजी तरान कांट्या झाडां आमच्या मदें आसात. आमी केदाळे बिजी. आमच्या बोवारी विशेष तराचो शब्द विविध थाळ्यांचो जावंक पुरो राजकीय, जावंक पुरो सामाजीक, जावंक पुरो धार्मीक, जावंक पुरो विविध घट्ट थाळे आयकोन आसात. आनी टोटल आमचे ह्या शब्दाक आमी कन्फ्युजन जावन आसा. ह्या म्हाका तुका मुस्तो खाम म्हणलें तें आसा आनी त्या देखून तसलो एक जड म्हाका तुका म्हजें आनी तुजें जिवीत फळ दिनांतल्या बरें ते एक कालें झडकोटां अडखळ दिवन आसात. जावंक पुरो मुस्तो राठावळी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसात, जायपुरत्यो राठावळी. आनी ह्या राठावळी दरम्यान आमकां रातीक 12 वरां म्हणसरी काम केल्यार ह्यो राठावळी म्हणल्यो मुगदानांत सकाळीं 6 वरां उठ्ठा न्हय त्यो राठावळी म्हज्या तुज्या मंड्याक येतात. आनी ह्यो राठावळी म्हणलें ही झडकोटां म्हाका तुका फळ दिवंक शकनातल्या बरें अडखळ मोगाच्यान अन्न आसात. जें कितें हांवें बी म्हळें तें देवाचें त्या आशिर्वादाक ह्या देवाचें काम आमच्या जिवितांत जायनातल्या बरें अडखळाचें शक्त्योय त्यो जावन आसात. आतां देवाचें उतार जावं दी, देवाचें काम जावं दी, देवाचें आशिर्वाद जावं दी म्हज्या जिवितांत देवल्लें तें विस्ताराचें जाल्यार ताका जाय पुरतो एक जागो जाय सै. जर तर ताका जागो ना ते विस्तारता म्हणटा आसतना जर तर अडखळी येतात, आमच्यो राठावळी, आमची कामां, आमचे वेव्हार, आमचे विविध संगत्यो अडखळ्यो दितात, ते मुखार वचोंक शकना. त्या खातीर उडास दवरया, एक घडये हांव तो नियाळ करया मोगाचो न्हू. म्हज्या जिविताच्यो, आमच्या जिविताच्यो चटवटिक्यो एक्टिविटीज जायपुरत्यो आसून देवाचें उतार ह्या देवाचें आशिर्वाद जें कितें म्हाका आनी तुका देवन आयलां तें वाडानातल्या बरें चिरडून आसा ओगी. दुसरें आमचें थंय आसा जावंक पुरो मस्तो बिजी शेड्यूल. आमी जाय तितलें बिजी आसूं जाल्यार हांव तो एफेक्टीव ना. हांव तो जाय तितल्यो चटवटिके करता जाल्यार आमच्या चटवटिके दरी बरो फळ कांय आयलो दिसता ना.
आव्हान तो मुस्तो मानसिक वत्तड एकदम वत्तडांत आव्हान तो आसाव तरी आमचे थंय एक सुपर नॅचरल या दैविक सकत आव्हान तो पळोवंक शकना आव्हान तो मुस्तो वावर करता तरी आमचे थंय मल्टिप्लिकेशन या गुणाकारा या वाडात समृद्धी म्हाका तुका दिसता कारण इतलेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाचो मोग आनी देवा मदें म्हज्या आनी देवा मदें ते अंतर वा ते बऱ्या तरान ते जड वाडया म्हळ्यार ह्यो सर संगती जिविताच्यो सर संगती म्हाका तुका अडखळ घालतात आनी त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या बिजी शेड्युला वरवीं आमकां टायम नातिल्ल्या वरवीं आमी मुस्तबुटी कश्टाक संकश्टाक मोगाच्यान सांपडता आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत मुस्तो हर एक दीस म्हणटा आमी मोगाच्यान कश्टांचें जावंक पावलां सर्वेस्पर देवाक मुस्तबुटी उणें संगत असल्या मात्र काम करता आमी चिंतचे हांव तूं मुस्तो काम करता मुस्तो बिजी जाता त्या खातीर आमकां यशस्वी मेळटा समाधान मेळटा म्हूण हांव चिंतून जाय तितलें करता पूण मुस्तबुटी देवाक जाय आसचें इल्लेशें त्या वेळार मात्र देव मुस्तो करता चिंतया 5 सोंडे 5,000 दिल्ल्या वेळार या आमी पळयता नित्य न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत थंयसर मिदियानाचें सैन आशिल्लें आनी तें इतलें अगणीत आशिल्लें की त्या सैना विरोध गिदियोनाक झुजोवंक येत आसतना ताजे थंय 33,000 सैनीक आसले गिदियोना कडेन इस्रायला कडेन पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा येदें व्हडलें सैन इल्लें चड जाता तुवें उणें करीसय म्हणटा आनी ताका एक परीक्षा दिता आनी पयले परीक्षा करतना 22,000 भायर येतात 10,000 मात उरतात दुसरी तिसरी परीक्षा केल्या उपरांत हाचे कडेन उरचे 300 जाण मात आनी हे 300 जाण मोगाचे न्हू हांचे विरोध आसचे मिदियानाचें सैन पळयत पुस्तक म्हणटा मिदियानीत अमेरिकात आनी उदेन दिसो सगळो लोक फलक्यान अगणीत देंप्या बरें आशिल्ले तांच्या खऱ्यांचें लॅक करूंक कसो साधन जातलें कित्याक त्या दर्या वेळेच्या रेवे बरी आसले इतले अगणीत संगती तांचे वेळ जैस जावंक सर्वेस्पर देव म्हणटा तुजे 33,000 चड जातात ताजे उपरांत 10,000 नाका नाका 10,000 नाका आणखी उणें कर म्हणून 300 जाणांक रावतात आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत यशस्वी मेळाचे म्हज्या आनी तुज्या मुखार व्हडले समस्या मुस्तो जायते आसात मोगाचे न्हू आनी ह्या समस्या विरोध जिखच्या खातीर हांव तो रात दीस वावर करता रात दीस म्हज्या आनी तुज्या मुखार विविध संगत्यो आसतात मोगाचे न्हू आनी त्या संगते वरवीं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाचें उतार जेजूचें जें कितें आसा तें बरेंपण आशिर्वाद आमचें तें वाडोवंक सोडतेसना आनी आमी ह्या खातीर देवाची महिमा पळोवंक शकनासतना हांव तूं सलवून आसा मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटा पवित्र पुस्तक आमी इस्रायल घरां पळयलें जाल्यार तांकां वाट व्हरूंक निर्गमन पुस्तकांत आमी पळयता 13व्या अध्यायांत 21 वाक्य 21 आनी 22 वाक्यांत थंयसर तांकां उजवाड दाखोवंक कुपाच्या खांब्याच्या रुपार सर्वेस्पर देव दिसाक आसलो तर रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्याच्या खांबा रुपार थाणे वेतालो तशें म्हळ्यार हांवें तें उडास दवरय जाय तांच्या सक्ते वरवीं तांचे कडेन कितें सकत आसा त्या सक्ते वरवीं ते जिखले न्ही सर्वेस्पर तांकां खंयचें मार्गदर्शन दिता त्या मार्गदर्शन घेतिल्ल्या वरवीं ते जिखले त्या देखून आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जर तर हांवें आनी तुवें समाधानाचें जीवन म्हाका आनी तुका मेळाचें जाल्यार हांवें आनी तुवें उडास दवरूंक जाय म्हज्या आनी तुज्या बोवारी आसची सर झडकुटां येनातल्या बरें पळयचें या कांट्या झाडां जावंक पुरो या रान जनावर जावंक पुरो या नाल्यो म्हणटा आमी जावंक पुरो तसलीं झाडां आसना जाल्यार मात्र म्हजें तें आनी तुजें तें आसचें देवाचें उतार वाडोवंक थंयसर सारको जागो मेळटा आनी सारको जागो मेळ्ळ्या वेळार मात्र तें झड व्हड जावन फळ दिवंक शकता दुसरें हांवें सांगलें एक झड आसा तर ताज्या बोवारीक खंयचीं झाडां आसूंक नजो त्या झाडां तें झड वाडटा
देवाचे उतार जाऊन दे देवाचे आशीर्वादां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत दिल्ली ती वाडायची जाल्यार झाडां आसूं नजो म्हूण सांगलें तर ती खंयचीं झाडां या खंयची संगती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत थंयसर अडखळ घालता म्हणल्या विशयंत हांवें तुवें थोड्यो नियाळ केलें जाल्यार दुसरी संगत आमी नियाळ करता आसतना पयल्यान पयलें उडास दवरूंक जाय आमची संवय जावन आसा म्हाका करूंक जाता हांव करता म्हणटा आमी पुरा करता करूंक जाता म्हणून करूंक गेल्ल्या वेळार समस्या उब जातात कित्याक जायत्यो संगती आमकां करूंक जाता म्हणून येता आखरेक आमकां टायमूच मेळना तेंय करूंक आसा हेंय करूंक आसा हर एक आमच्या सक्तेचेर आमी वंदून आसा त्याचेर आमकां काम करूंक मेळना जर तर हांव तूं सांगता हें गरजे गे नाका गे म्हणलें हांव देवा लागीं विचारता आनी उपरांत हांव करता देवाच्या सक्तेचेर हांव वंदून आसा आनी देवाची सकत म्हाका करूंक लायता जाल्यार मात्र हांव करता म्हणलें जाल्यार हांव थंय समाधानान जिवंक शकता म्हज्या आनी तुज्या जिविताची एक नदर हांवें तुवें पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू जाय पुरते बोटी हांव आनी तूं हर एकी आमकां साध्य आसा म्हणून हांव तूं करूंक वता जाय तितलें आमी करता आनी ह्या जाय तितलें करूंक वचून आमकां टायमूच मेळना आनी त्या देखून हांव तूं असमाधानीन आसा दुसरी संगत ह्या वेळार हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय आनी जड कांट्या जड म्हज्या आनी तुज्या मुखार सगळ्यांक सामान्य तरान आसचें एका तराचें बें कळ्ळें बें तें जर तर हांवें करिना जाल्यार म्हाका कांय समाज बहिश्कार करीत गे म्हजी लागशिल्लीं बहिश्कार करतीत गे ह्या हांवें हें म्हजें तें इतलें पुरा ना जाल्यार म्हाका कोणी केअर करना कोण ना म्हजें तें इतली आस्त ना जाल्यार म्हजें तें इतलो हुद्दो ना जाल्यार म्हाका कांय कोणी केअर करना कोण ना म्हणलें एक बें आनी ह्या बियाक लागून हांव आनी तूं जाय पुरते तो प्रयत्न करता मोगाच्यान थोड्यो संगती आमच्या जिवनांत आसच्या खातीर मुस्तमी मिनत करता आनी ते मेळच्या खातीर फुल्ल टेन्शन घेवन बसता आनी हें जावन आसा आनीक जड खांट्या कुंट्याचें जड म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत फळ दिनातले बरें अडखळ हाडचें आसलें समाधान दिनातले बरें अडखळ हाडचें आसलें आनी केदाळा हांव देवाक भियोवचें सोड न्हू मनशांक आनी सन्निवेशाक भियोवन जियेता गे तें जड म्हाका तुका असमाधान हाडूंक शकता तिसरें आनी एक जड म्हाका तुका उपास करचें कोणेंय कालें सांगल्यार जायत म्हणचें ताणें थंय आपयलें जायत म्हणचें आनी हांगा आपयलें ताकाय जायत म्हणचें तुवें तें सांगल्यार ताकाय जायत आनी सांगलें ताकाय जायत सगळ्याक जायत तो म्हणचें सगळ्याक जायत आनी इतली जायत आमी म्हणटा गे आखरेक आमकां तें करूंक टायमूच मेळना आमकां दिल्लें मिसांव दुसऱ्यांत आसता जावंक पुरो एकल्याक एक टिचर जाल्लें मिसांव जावंक पुरो एकल्याक एक धाकटेर जावचें मिसांव जावंक पुरो एकल्याक एका प्रिचिंगाचें मिसांव जावंक पुरो एकल्याक एका हिलिंगाचें मिशन जावंक पुरो एकल्याक एक मिसांव आसता पूण आमी कालें करता हर एका संगतीन आमच्या जिवनांत येवच्या हर एका संगतींक ती जायगी नाका गे म्हणलें देवा कडेन इसान व्हरोवच्या बदलाक नेरा जावन येस म्हणटा आमी आनी ह्या खातीर हे आनीक जड म्हाका तुका मुस्तू किरकिरी करता ताकाय जायत म्हणा आतां कालें करचें आकाय जायत म्हणा कालें करचें ही जडां म्हाका तुका असमाधान कारण जाता मोगाचें न्हू आनीक जड म्हज्या आनी तुज्या मुखार आमकां विरार दिवचें जावन आसा म्हजी आनी तुजी दिशा कितें म्हणून म्हाका तुका नेना आमची डायरेक्शन खंयच्या वचाचें म्हणलें आमकां कन्फ्युजन आसा जाल्ल्यान हेवटें अशें येता जाल्यार हेवटें अशें येता आनी एकलो आमकां अशें गुंडायता आनी एकलो आमकां फाटीं गुंडायता टोटली कन्फ्युजन एकले आमकां एक वाटेर व्हरतात आखरेक आमकां कन्फ्युजन आखरेक वेळी मेळना कितें करचें कळना आमकां मानसीक वत्तडांत हांव जिवन आसता त्या देखून आमची दिशा कितें आसा तें आमी जाणा जावचें गरज अनेक आमचो समस्या जावन आसा मोगाचो न्हू एकदम हांव बिजी हांवूय बिजी तूंय बिजी आमचे बेगीन साबार जाणां मस्त बिजी आसात मोगाचें न्हू आनी ह्या बिजी शेड्युला वरवीं आमकां जें कितें देव ओट्टू बसून वेळ करची जाय तो वेळ करसूंक म्हाका तुका टायम ना हांवें तुवें कितें बरें करी जाय समाधानीन रावूंक जाय ताका टायमूच ना
हजार संगती आमकां किरिकिरी करना आमकां वीराराय करना आमकां वत्तड हाडटा जाल्यार थंयसरी हांव हातून जी चलवता त्या देखून आज उडास दर्यांक समाधान जर तर मकान तुका जाय जाल्यार विशाल जागो म्हज्या आनी तुज्या बोवारी आसचे बरें पळया जिवितांत म्हज्या आनी तुज्या बोवारी इल्लो विशाल जागो आसा थंय जर तर जागो ना खांटे खुंटे इतर झाडां येतात वाडटात आनी हांव तूं चिरडात आनी असमाधानाचें जिवन जियेता तिसरी संगत उडास दवरया हांव तूं मनीस मिशीन न्ही हांव तूं मनीस मिशीन न्ही मिशिनाक आनी मनशाक व्यत्यास कितें म्हळ्यार एक संवाद मोतीक आमी व्हरया मनशाक आनी मिशिनाक व्यत्यास कितें म्हळ्यार मिशीन काम करूंक आसचें जर तर ताणें काम करूंक जायना जाल्यार तें निष्प्रयोजक आनी ताका वॅल्यू ना जाता पूण मनीस काम करूंक न्ही मनीस तो एक आत्मो आसचो जिवी जावन ताका वेळा काळा प्रमाणे ताणें जियोंक आसा मिशिनान 24 वरां ताणें वावर करूंक आसा जाल्यार मनशान वेळा काळा प्रमाणे जियोंक आसा जर तर मनीस वेळा काळा प्रमाणे जियेना जाल्यार ताका मनीस म्हणूंक जायना उदाहरण एक भुरगें जाय जाल्यार दिसान दीस भुरगें जल्मोवंक साध्य ना एटलिस्ट एका भुरग्याक 9 म्हयने जाय एका रुखाक फळ दिवचें जाल्यार थोडोसो वेळ थंयसर वचा जाय आनी तें वाडा जाय ताजे उपरांत तें फळ दिवंक शकता वेळा काळा प्रमाणे आंबे हर एक वर्साच्या हर एका म्हयन्याक जायनात थोड्या म्हयन्यांनी जाता थोड्या म्हयन्यांनी जायनात पणस थोड्या म्हयन्यान जाता थोड्या म्हयन्यान जाता तशेंच साबार फळ मनीस वेळा काळा प्रमाणे आमचो रात आनी दीस एकच म्हूण चिंतो न्हू 24 वरां हांव तूं बिजी शेड्युलार रावलें जाल्यार आमकां मागणें म्हणूंक वेळ ना आमकां जेवण जेवंक वेळ ना आमकां आमचें वैयक्तीक काम करूंक वेळ ना आमकां आमचें खंयचें मिसांवाचें खंयचें आमकां दिलां ताका आमकां वेळ धरूंक वचना बगार सायकला बरें कंटिन्यूस एका मिशिना बरें हांव तूं काम करता जाल्यार आमी समाधानेन मोगाचें जियोंक शकना मिशिनाक चलोवंक पावर फॅक्टर म्हळ्यार थंयसर तें सकत ती चल्ल्यार मात्र आसल्यार जाता जाल्यार मनशाक जिवीत आसल्यार मात्र तें मनीस वावर करूंक म्हणजे मनीस तेज्या जिवितांत मनशा बरी जियोंक शकता ना जाल्यार तो शकना चवथें जावन आसा मोगाचें आमचे प्रकार हें उडास दवरया आमचे प्रकार यशस्वी म्हणल्याचो अर्थ हांव तुवें जाणा जायसै थोड्यांक सगळ्या म्हज्या शेजारी कितें यशस्वी चिंता तेंत हांवें यशस्वी म्हूण चिंतचें ताका यशस्वी चिंतया त्या मनशा प्रकार यशस्वी कितें म्हळ्यार व्हडलो एक अधिकारा वयर अधिकार जाल्यार म्हाका ही आशा ओ यशस्वी म्हळ्यार डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ताचे प्रकार कितें आसा तेंत हांवें एडॉप्ट करना आसा अनेकले प्रकार पयशे जमोवचे यशस्वी जावंक पुरो एक प्रकार एक यशस्वी आसता खेळांत आमी पळयलें जाल्यार क्रिकेट खेळटना 6 मारल्यार यशस्वी फुटबॉलांत बॉल काडन अनेकाच्या पोला भितर तांच्या सायडीक वचून कोटमान घालो जाल्यार ती यशस्वी अनेक बास्केट थंय बॉल आमी पळयता ते उडोवन त्या बास्केटी भितर घाल्यार ती जावन आसा यशस्वी हर एका गेमांत एका टायपाची यशस्वी आसा मनशांकी एका रितीचे यशस्वी आसा आतां हर एक संगती यशस्वी म्हणटात आनी ह्या खातीर आमी सगळे कन्फ्युजनार आसा मोगाचें यशस्वी म्हळ्यार कितें म्हणलें यशस्वी म्हळ्यार कितें म्हणलें कन्फ्युजन आसा जाल्यार रात आनी दीस आमचें समाधान आमी होगडायता कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतचें तें यशस्वी जोडच्या खातीर रात आनी दीस हांव तूं वावर करता पवित्र पुस्तक प्रमाणे यशस्वी म्हळ्यार कितें म्हूण पळयलें जाल्यार कोलोसकऱ्यांक बरयलां पयल्या पत्रांत 9 आनी 10 अध्यायान म्हणटा संपूर्ण आत्मीक जाणवेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची कुशी तुमकां कळीस जावन म्हूण देवा लागीं आमचें प्रार्थना अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जाताली आनी सर तरेनी ताका मानवाताली देवाचें गूण जाणवे मारिफात
सर तराच्या बोऱ्या कर्णाचो फळ दिवंक तुमी वाडटल्यात. पण हांगासर कशें आसा म्हळ्यार देवाक मानवचें. जिजू आसलो, जिजू 33 वर्सां सुवार्ता परगट करूं ना ताणें. लास्ट 30 वर्सां जाल्या उपरांत 3 वर्सां मात्र सुवार्ता परगट केली. 30 वर्सां सुवार्ता परगट करूं ना. जेजून सगळ्या संवसाराक सुवार्ता परगट करूं ना. जेजून त्या 3 वर्सां कितली जाता थंयसर वचून ताणें सुवार्ता परगट केली. पूण तो यशस्वी कित्याक म्हळ्यार जेजू प्रकार यशस्वी कित्याक म्हळ्यार देवाची खुशी करचीच म्हज्या जिवानाची यशस्वी. ताणें कितें केलें? ताणें म्हळें खुर्सार मरताना सोमिया म्हजी न्ही तुजी खुशी जावं. जेजून मस्त बरें उल्लेख केलें. हांव कितें उलयतां तें कितें सर्गार्थावन आयकतां तेंच हांव उलयतां. हर एकटी जेजून केल्लें जावन आसा. देवाची खुशी जर तर जारी केली जाल्यार म्हजें जिवनांत यशस्वी म्हणलें चिंताप जेजूचें आसलें. आतां म्हजें आनी तुजें चिंताप यशस्वी म्हळ्यार कितें ह्या विशयीन हांवें तुवें चिंतेचें. जर तर यशस्वीचें चिंताप म्हजें तें आनी तुजें तें सूख आसा जाल्यार ती यशस्वी जावचे खातीर हांव तूं असमाधानान जियेता. केदाळा हांव तूं सारकें आशिल्ल्या संगतेक यशस्वी म्हूण चिंता हांव त्या दाळा हांव तूं समाधानीन मोगाचें न्हू जियोंक शकता. 5वें जावन आसा जेजू थंय हांवें तुवें एक जायसय आनी ह्या मुखांतर हांवें तुवें बरो फळ दिवंक सर्वेस्परा देवाक सकासय. हांव म्हणटा मोगाचें न्हू देवा थंय एक जेजू थंय एक जावचें म्हळ्यार जेजूच्या उतरां थंय एक जावचें म्हळ्यार पयल्यान पयलें पातकातावन अंतर दवरूंक शिकया. स्पेस बिटवीन मी एंड द सिन. ह्या ताका सहकार दिवच्यो संगतीतावन हांवें तुवें पयस रावन पातकातावन पयस रावन ते एक स्पेस ह्या जागो ह्या अंतर हांव तूं दवरूंक पळया. दुसरें मोगाचें न्हू मॅनेजमेंट ऑफ एनर्जी म्हणटा हांव म्हणटा आमच्या सकत कशी ते कशें काले म्हणटा ताका मॅनेज करचें ताजे विशयांत हांवें तुवें निर्वाण करता म्हणटा आमी. कशें निर्वाण करचें म्हणल्या विशयांत हांवें तुवें चिंतेचें. टायम मॅनेजमेंट हर एकलीं करतात. टायम मॅनेजमेंट मस्त जाणां करतात. पूण एनर्जी मॅनेजमेंटान आमी ना. समाधानाचें जिवन जायचें जाल्यार एनर्जी मॅनेजमेंट जायचें. लौकीक कुडीचें एनर्जी जायचें, आत्म्याची एनर्जी जायचें. थोड्यांक कुडीची एनर्जी बरी आसता, आत्म्याची एनर्जी काही येना. थोड्यांक आत्म्याची एनर्जी आत्म्याची सकत आसता, कुडीची सकत ना. जर तर हांवें तुवें आमच्या आत्म्याची आनी कुडीची सकत आसल्यार मात्र हांव तूं समाधानीन मोगाचें न्हू आमकां काम करूंक जाता, आमकां सकत आमकां जिवीत जियोंक जाता. आनीक संगत उडा स्टोरी जाय. लोवर युअर स्टँडर्ड अँड इनक्रीज युअर क्वॉलिटी ऑफ लायफ. स्टँडर्ड म्हळ्यार आमचें कितें आसा मट्ट म्हणटा आमी. मट्ट थोड्यांक हाय व्हडल्या कारार येचेंत मट्ट, थोड्यांक व्हडल्या घरार रावचेंत मट्ट. हांव सूख म्हूण सांगना बरें संतोश. पूण क्वॉलिटी ऑफ लायफ आमच्या जिवनाची शैली उत्तीम जायना जाल्यार खाली त्या संगती मात्र फाटल्यान हांव तूं येता जाल्यार हांव तूं समाधानान जियोंक शकना. क्वॉलिटी ऑफ लायफ म्हणटा आसतना काल तूं येता मोगाचें न्हू. जिवनाच्या शैली उत्तीम करची म्हळ्यार थोडे फावटी हांवें तुवें एकसुरो बसचें पडटा. कित्याक म्हजो आत्मो देवा थंय संबंद दवरूंक एकसुरपणो कितलो म्हाका करसूंक जाता. जावं पुरो खंय एकलो बिचाक गेलो, खंय एकलो ताच्या घरा एका रुमान बसलो, खंय एकलीं आनी एक कडेन पुस्तकाक वचून बसलीं. एकसुरी बसून ताचें आनीक देवा थंय संबंद ताजें तें क्वॉलिटी ऑफ लायफ ताजें सोडूंक कितें आमी प्रयत्न करना. जेजूय जायते पुट्टी आमी पळयता वंजेलांत जाय पुरतें ताणें वावर केलो जाल्यार हांव पयत पुस्तक म्हणटा थंय तावन जेजू एकसुऱ्या सुवात्याक गेलो. कित्याक गेलो? कित्याक म्हळ्यार क्वॉलिटी ऑफ लायफ देवा थंय ताणें संबंद दवरता, आनी एकल्या थंय संबंद दवरता, मनशां थंय संबंद दवरच्या खातीर हांव आनी तुवें आमच्या जिविताची क्वॉलिटी आमी बरी करूंक आसा. तवळ मात्र मोगाचें न्हू तें आमकां उत्तीम स्टँडर्डाक बरें समाधानाचें जिवन जियोंक जाता.
सामातेवाच्या 6व्या अध्यायान 33 वाक्य म्हणटा मोगाचेनो देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी ह्यो सोर वस्तू तुमकां मेळटल्यो कितें पुरो तूं समाधानान जिवंक आशेताय मोगाचेनो भाव आनी भयणी सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी वय मोगाचेनो ही जावन आसा क्वॉलिटी लायफ लीड करचें जाल्यार ताचे थंय हांवें तुवें एक सै आनी ताचे मुखांतर हांवें तुवें समृद्धी सोडीसय त्या देखून आयचें वासाप आमी परत स्लो करून एक घडी वाचया येया मुजे सरशीन सोमेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो मुजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजें लक्षें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें हें समाधान मुचें आनी तुजें जावं दी 5 संगती परत उडास दवरया प्रोवायडींग स्पेस आमच्या जिवितांत अंतर ह्या जाय पुरतो मार्जीन आमच्या जिवितांत दवरया कांट्या झाडां आमच्या बोवारी आसची नाकात दुसरें आमच्या त्या जिविताच्या त्या अंतरा भितर खंयचीं कांट्या झाडां आसात म्हणलें जाणां जावन तीं उमटून काडूंक पळया तिसरें हांवान तूं मनीस न्हय मिशीन त्या देखून वेळा काळा प्रमाणे जियोंक वेळ थोडो सर्वेस्परा देवाक दिवंक थोडो वेळ कामाक दिवंक थोडो वेळ कुटुंबाक दिवंक थोडो वेळ समाजेक दिवंक आमी वेळा काळा प्रमाणे जियेया चवथें आमचें जिविताचें सक्सेस ह्या यशस्वी कितें म्हणल्याचें चिंताप परत आज नव्यान आठवया आनी पंचवें जेजू थंय थीर रावून समृद्धी आमी सोडया आनी आमचें सगळें जिवन आशिर्वादाचें समाधानाचें जावं दी आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender all the aspects in our life. Let us surrender our mind unto the Lord, especially every area in our life which is causing us different kinds of trouble. Let us surrender the area of finance unto the Lord, especially the areas which are affecting us, affecting our spirituality, the area of anger, the area of hatred, the area of lust, the area of relationships with other people. Let us surrender these areas unto the Lord. The Lord will deliver us today. Let us surrender all the precious people in our life and the every thoughts that we have for our achievements in our life and everything that we seek to do. Let us surrender every aspect in our life which we cannot change. Precious Holy Spirit, I surrender these people unto you. I surrender their mind unto you. Touch every area of their heart. Touch every area of their life. Touch every area in their relationships. Every kind of spirit which is blocking the blessings in their life. For every kind of attacks like defamation, hatred, which is blocking the peace of God in their life, we surrender it to your feet. We surrender every kinds of words used which has caused inner wounds to the souls. We surrender them unto you. Jesus, with your precious blood, cleanse each person with your divine anointing. Lord, I surrender every aspect and every fiber in their being. Right now, let every person who is watching this, every person who is in need of a healing, right now may receive a divine touch of the Holy Spirit. Right now may receive the divine miracle. I surrender every person who is praying over their properties right now,
who is expecting a divine miracle, right now, by the precious blood of Jesus, may they experience a mighty anointing in their life. Every person who is going to come to the property, every person who is surveying the property, Lord, as you show these visions, I surrender them unto you. Lord, as you have led me to pray for these areas, and every person whose eyes are being affected and who has negative energy in their eyes, we surrender it to the feet of the Holy Spirit. Right now, may the mighty power of the Lord come upon their lives. Jesus, as you are showing the hearts of few people which are being very bitter due to the blockage of blessings, we surrender them to you. Right now, let their hearts be touched by the mighty power of the Lord. Right now, let their bodies experience the divine anointing of the Lord. Lord, we pray right now your Spirit may change every circumstance and break every wall. Harabashabalagalabashiria lagalagaramagalagarabashiria lalale. Harabababababashalagalagalagalagarabashiria lagalagalagaramalagalagara. Harabashiria galagalagalagalagalabashiria galagalagarabalagalagale. Alabalayali alag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 ala. Harabashiria galagalagalagalayali galagalagalagalagalagala. Harabashalag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 ala. तुमच्या बुकांत 576 ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ನೇಮೆಯಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ ಹರ್ಷದಿಂದ ಆಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ ಅನ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳದೆನ್ನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಅನ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳದೆನ್ನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಉನ್ನತದ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಉನ್ನತದ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ ಕುಂಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ 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 ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ Hallelujah, 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 hallelujah. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ The Lord is showing right now in front of few individuals' face. A bright sun is burning. The Lord is showing, I am burning every negativity in your face, and like the face of Moses, I am shining your face. In the coming days, right now, few individuals are feeling difference in their bodies. They're feeling very light. The Lord is telling, I am giving you peace right now. Wherever you are, the mighty peace of the Holy Spirit is entering your life. I see the mighty Holy Spirit showing that you are seated at different locations, maybe online, maybe present here. The Lord is showing few closed doors in your life. The Lord is showing the heart, and few doors are closed. Right now, the Holy Spirit is touching those doors. Maybe the doors of unforgiveness, maybe the doors of different emotions. The Lord is touching you right now. The Lord will, through His authority and through your cooperation, bless you. I see few individuals. The Lord is showing right now specifically the mighty fire of the Lord will come upon you in the coming days. Stay ready and stand clear from every kind of infirmity, every kind of thoughts, every kind of attachments. The Lord is telling, be prepared. The Lord is going to use you mightily. The Lord is telling, these few individuals in the coming days will be filled more by the presence of the Lord. Lord, I pray right now for every individual who is present here and every individual who is watching it online. May your mighty name, through your mighty name, every fiber, every cell in their body be anointed with the mighty power of the Lord. Lord, I pray right now, may your mighty grace come in their life. Lord, I pray every area in their life, may they experience the abundance and the prosperity of the Lord. May they experience the abundant peace. May they experience the abundant presence of the Lord. Lord, I surrender each person unto you. Let them not go empty-handed. Lord, you have said, come to me, all who are weary, and I will give you rest. Today, Lord, we command rest and peace over every kind of disturbing circumstance. Lord, I surrender every kind of pre-planned thought. I surrender every kind of emotions in their life. Right now, may the mighty peace of God come with tranquility. May the Lord guide them in each step. Right now, as the peace comes upon each individual, may the Holy Spirit give
supernatural guidance and supernatural set free. The Lord is showing specifically a image like that of a dove coming upon an individual right now. The Lord is showing in your driving, I have protected you, and wherever you are, the Lord is showing, I have led you. In the coming days, the Holy Spirit will fill you more so that you can travel to different places and be a blessing. Right now, the Holy Spirit is showing that He will fill this area with His divine grace and His power. The Lord is showing that right now His mighty hand will come upon different individuals. The Lord is showing specifically to pray for the breakage of bondages, to receive the promises and the blessings which the Lord has kept. The Lord will bless you in your prayers when you pray this prayer. Lord, I surrender each individual, specifically I and all the people who are gathered here, every obstacle to the blessing, every obstacle to your promise, every bondage to your divine blessing, every bondage to receive a sound mind, a healthy body, and a divine blessings which you have promised to your children right now, through the mighty fire of the Holy Spirit, may it be broken by the blood of Jesus. Lord, in your name, in your blood, let every kind of problems be broken. May the mighty grace of the Holy Spirit take control. Lord, I surrender every aspect right now. May the fire of the Holy Spirit burn everything which is unclean among us. May the Holy Spirit cleanse everyone and anoint. Harabashala kalakalakalakarabashiri kalakalakalakalakalam. Harabashala kalakalakamashiri kalakalakalakamashiri abalakalakarama. Harabashiri kalakalakalakalakalashala kalakalakalakalakalam. Harabashiri kalakalakalakalakalam. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Somiamukar आमी आसां ह्या घडये त्या सोमयाक आमच्या जिवितांत आमी आपोवणे दिवया. एम्मावसाच्या वाटे निराश जाल्ले शीस, भियेल्ले शीस, रडून आसले शीस, कंतेर आसले शीस, त्या जिवांत जेजूक भेटता आसतना नव्या भरवशान, नव्या संतोषान, नव्या समाधानेन, नव्या जिवेनपणाच्या त्या भरवशान भरले. ह्या घडये आमचे समोर आसा तसो सोमी तेंच नवे जिवीत आमकां दिवंक आशेता. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वावरा जाग्यार जंयकय आमी वेता थंयसर त्या सोमयाक आमी स्वागत करया. तसो सोमी आमच्या सांगाता रावून दी. निराशपणाच्या जिवितांत, आमच्या कश्टांच्या जिवितांत, आमच्या रडण्याच्या जिवितांत, बरादीक वजे वंशाच्या जिवितांत सोमया सदांच आमचे सांगाता राव म्हूण ह्या घडये आमी तुजे लागीं मागता. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. सोमया हे आमच्या जिवितांत विशेष रितीन जंयकय आमी कश्टून आसां, निराश जावन आसां, जावंक पुरो बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसची युवा जाण आसात, बरे शिकप शिकोवंक कश्ट मारची भुरगीं आसात, युवा जाणां आसात, नाना रितीच्या कश्टांक वळख जाल्लीं युवा जाणां आसात, विविध रितीच्या कश्टांत आकांताक वळख जाल्ले लोक आसा. मगळा जेजू, ह्या घडये ह्या सर्वांक तुज्या पांयतळी समर्पिता. ह्या तांच्या कश्टांच्या जिवितांत
या तांच्या दुखांच्या घडीतान, या तांच्या कष्टांच्या या सन्निवेशांत सोमिया तांचे सांगाता राव. जशें तुवें तुज्या दिसपट्ट्या जिवितांत, तुज्या मिसा वावरांत, तुजे लागीं आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीक कष्टांत आयिल्ल्यांक, निराशपणांत आयिल्ल्यांक नव्या बरोशान भरलें, आजाप केलें, पिडा शिडा गूण केलें, नवो संतोष दादोसकाय तांकां दिली. असल्या ह्या घडये आमी मागोन आसा असल्या रितीन कश्ट आमच्या सर्व आमच्या भाव भयणी खातीर सांगतास आमचे खातीर आमी मागोन आसा. जंय आमकां तुजी गरज आसा सोमिया, ये आमच्या जिवितांत, ये आमच्या घरांत, ये आमच्या कुटुंबांत, आमच्या काळजांत, आमच्या मोतीन, आमच्या हाता पायांनी, आमच्या शिरा शिरांनी सोमिया तुजें हजरपण ह्या घडये दाखय म्हणून मागता हांव. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. मुझे संगत तुराव, मुझे संगत तुराव येसू, हांव तुझे विनेचियेना. हालेलुया 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 जीसस अर्गान जीसस हड़ाम जीसस स्तुति जीसस महिमा जीसस 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 चमका जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोमियाची बेसांव घेवंक आमी आयती जावया. Idea ora sacramenta sostana coroia por hilatia rupa botla non fioriti agaria solmon vicia Ăscătrișa bavatace voldivian să-și baba tășin sputa ulasani stutisa potrima lima să-sta Eka stalian hăsita tu cadogancia spirita sama sami navarta. Amen. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तिरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Amen.